फाटले 24 वर्सांचो म्हणजे 23 वर्सांचे एक्सपिरियन्स आनी ह्या वर्साची रिस्पॉन्स हितून तुमकां डिफरन्सीस वा कितें? आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी आम्ही फाटली म्हणजे हो लोकोत्सव पासून 24 वर्सां आमी सेलिब्रेशन करता आणि हाजे फाटल्यान एक क्लियर एक आमचे टार्गेट आसा, टार्गेट आनी एक मिशन आसा. ते मिशन पुराय करपा खातीर हें चल्लेलें आसा. म्हणजे एक आमचे जाणटे म्हणटाले की 10 जाण ठी देव, म्हणजे 10 जाण एकठांय येवन म्हणजे संघ म्हणजे शक्तीच्या आधाराचेर लोकांच्या आधाराचेर जे आसा म्हणजे पयलींच्या काळांत कशें आसलें, गांवपण आशिल्लें, मनीसपण आशिल्लें, प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली. आनी आज आमी सुदरले, शिकले, आमचे कडेन 4 पयशे आयले आनी तातूंतल्यान आज मनीसपण खंय लुप्त जातलें आसा आनी तें मनीसपण पुनर्स्थापीत करून जें आसा न्ही, गांव समृद्ध करप ही आमची संकल्पना आसा. म्हणजे आसा त्या स्थितीन आसा न्ही, लोकांच्या मदतीन जे आसा आमी कशें गांव समृद्ध करतले, ताजी संस्कृती म्हणात, कल्चर म्हणात, गांवचें गांवपण मनीसपण तें आसात की त्या बरोबर आर्थीक सुबत्ता कशी येतली, तो शैक्षणीक दिसता तो करतलो, मनीस म्हणून ताजी संवेदना कश्यो जागी जातल्यो, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भर दिवन आसा की संपूर्ण काणकोण तालुको समृद्ध जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्ण गोवा भराच्या लोकांक आमी दर वर्साक आपयत आसता. आनी म्हणजे लोकोत्सव म्हणजे हो आदर्श गांवांत खोतीगांवच्या बॉर्डरीचेर म्हणजे लास्ट म्हणजे सदांच सिटी एरिया कोणूय कार्यक्रम करूं शकता, पण भितर गांवांत ते करप तो म्हणजे गांव बाकीचे देशभरांतल्या गोंयभरांतल्या टॅलंटेड लोकांक म्हणजे साथ दिवपी लोक आसात त्या लोकांक खेचून हाडप आनी तातूंतल्यान तांच्या बळाचेर जें आसा न्ही हो गांव समृद्ध करप आनी पर्यायान हो तालुको आसा न्ही अत्यंत समृद्ध करप. म्हणजे ताका एक हायप दिवपाक पडटा. म्हणजे सुखी समाधानी समृद्ध असो काणकोणकार अशें फुडल्या काळांत आमी करपाक सोदता. आनी तो फाटली अथकपणे आसा न्ही म्हणजे 23 वर्सां 24 वर्सां ताका खंयचोच प्रकारचो खंडपण नासना. म्हणजे सुरवाती वर्साक तो विचार इल्लोसो आसलो, पूण आज त्या विशयाक एक ताकद आनी स्ट्रेंथ मेळत गेल्ली आसा. आनी त्या मुळे म्हाका आजच्या घडीक तरी फुडल्या वर्साक आमी 25 सेलिब्रेट करतलेच. पूण म्हाका एक पूर्ण खात्री आसा जें आमचें मिशन जें आसा न्ही तें बेगींतल्या बेगीन फत्ते जातलें अशें म्हाका गॅरंटी आसा. राजकारणां येवचे पयलीं म्हणजे हेतून जेन्ना टिचर म्हणून एक भुरग्यांक मेळटा तेन्नाच्यान तुमचो एक भुरग्यांक एकच मंत्र आसतलो की शिक्षणा शिवाय पर्याय ना. सो त्या मंत्राचो तुमचो त्या दिल्लो उलो आनी आतां तुमची इतली राजकारण आनी हें लोकोत्सव हेतूंक तुमकां कितें पयलीं सुरवातेक जेन्ना आदर्श संघाची स्थापना केली हांव जेन्ना शिक्षक आसलो आनी हांव राजकारणांत नाशिल्लो त्या वेळाचेर ह्या वाठारांत तो सगळ्यांत पयलो ग्रॅज्युएट हांव. आनी जेन्ना हांव नोकरेक लागलो तेन्ना म्हाका खूब त्रास जातालो. म्हणजे कितले वर्सां लागली एखादो सादो ग्रॅज्युएट म्हणजे कितली शिक्षणाची अनास्था आसा आनी ताचें रक्षण करतालें. आनी हांव म्हज्या गांवांतल्यान जवळ जवळ 9 किलोमिटर चलतालो आनी 9 किलोमिटर येतालो. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हज्या बरोबरचे कितलेशेच गांवांतले भुरगे 10वीसून पास करपाक शकले ना. म्हणजे नंतरच्या काळांत ते व्यसनाधीन जाले, ताणें आपलें आयुश्य गमोवचें पडलें आसा. हें सगळें चित्र पळयतलें जें आसा न्ही मन सुन्न जातालें, त्रास जातालो. हांव जर ग्रॅज्युएशन जालां, हांव जर शिक्षक आसा, आज जर म्हाका ह्या सगळ्या गजालींची संवेदना आसा जर जायत न्ही हांवें कितें करता आनी तातूंतल्यान शिक्षणा शिवाय पर्याय ना होच वाक्य घेवन जें आसा आमी अनेक आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाचो प्रसार करपा खातीर शिक्षणाक बळकटी मेळपा खातीर अथक प्रयत्न केले. सुरवाती काळांत सुरवात तितली ताकद नाशिल्ल्या म्हणून आसा त्या ताकदीनुसार काम केलें. आनी जेन्ना हांव राजकारणाक आयलो 2007 हांवें बलराम शिक्षण संस्था सुरू केली आनी आज बलराम शिक्षण संस्थेचे जवळ जवळ 7 बारीक मोठे आस्थापन आसा आनी अत्यंत पूर्ण दर्जात्मक म्हणजे आज नीट आनी JEE मेन्स हेंचे कोचिंग सेंटर आसा आज आमचे चलता. त्यामुळे अत्यंत गांवांतल्या भुरग्यांक पूर्ण दर्जात्मक शिक्षण दिवपाचो तो एक भाग. आनी दुसरो म्हणटा तो आज भुरगे शिकले सवरले सगळे गजाली तांकां रोजी रोटीचे प्रस्न निर्माण करपा खातीर आदर्श युवक संघाच्या ह्या सगळ्या मिशन मोड बांदून मेळटा की ज्या भागांतलो सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्तो, आर्थीक क्षेत्र बाकीच्या राजकीय क्षेत्रांत काम करणारे म्हणजे आमी एक म्हणटा की भुकेल्या पोटाक क्रांती जावंक शकना. म्हणजे क्रांती करतले जर जायत न्ही ताचे रोजी रोटीशी तांचो मेळ घालपाक जाय. आनी म्हणून जे आसा न्ही ह्या लोकोत्सवांतल्यान आमी एक तो विचार फुडें हाडपाक सोदता आनी ताका एक ताकद स्ट्रेंथ दिवपाक सोदता. आनी त्या मुळे शिक्षण, रोजगार बाकी ह्या सगळ्याचो एक भक्कम असो एक बेस आमी
ते करता आणि ते जवळ म्हाका दिसता की आज फुडलें मिशन आसा कार्यकर्तो सक्षम म्हणजे प्रत्येक ताजें फुडलें मिशन आसा न्ही की काणकोणचो प्रत्येक मनीस समृद्ध सुखी समाधीन जावचो त्याच म्हणजे म्हज्या बरोबर काम करणे कार्यकर्तो तो पयली समृद्ध आसपाक जाय आनी त्या नंतर ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आसा न्ही पूर्ण गांव तालुक्यांतले लोक आसून समृद्ध जावपाक जाय अशें मिशन जाता कमर्शियल प्रोडक्शनाची वचपाची तयारी नाही तयारी खूप तयारी केली आसा ही फक्त न्ही ह्या आधी लोकोत्सवाची तयारी म्हणून केली आसा एक पायलट प्रोजेक्ट आसा कशें जावंक शकता अशें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमचे कांय शेतकार आसा बरोबर म्हणून केले आसा की फुडल्या काळात आमी खूब कमर्शियल येणाऱ्या वर्सा ते 25व्या वर्स आसतलें लोकोत्सवाचें कितें वेगळें म्हणा वेगळे अशें न्ही तो विचार पूर्ण एक आमी ब्लू प्रिंट आसा आमी ह्यान कशें वचपाक दिता ते रोडमॅप तयार करता आनी तो रोडमॅप वचून 25व्या वर्सा फुडल्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही काणकोण समृद्ध जावप आसा तो त्याच कितें कितें करूं येता आनी कशें जावं येता तेजेर एक ब्लू प्रिंट तयार करता आनी ताचो पाठपुरावो आमी त्या नंतर करता